दीस ब्रेस्तार फेब्रुवारीची 26 तारीख 2026. पहिले वचप एस्तेरच्या पुस्तकांतले वाचप. अध्याय 4 ओळ 12 ओळ 14 तावन 16 आणि ओळ 23 तावन 25 पर्यंत. त्या दिसांनी एस्तेर राणयेनी मरणाच्या भियान भरून सर्वेस्पराचो आसरो सोदलो. हांव म्हजो जीव म्हज्या हातान घेवन आसा सर्वेस्परा. तुवें इस्रायल परजेक सर्व लोकां मदलीं विंचली आनी आमच्या बापायंक तांच्या सर्व पुर्वजां मदलें शाश्वत दायज कशें विंचले आनी तुवें तांकां दिल्ल्यो सर्व भासवण्यो पाळ्ळ्योय म्हणून म्हज्या भुरग्यापणांतावन म्हाका शिकयल्लें. पूण आतां आमी तुज्या दोळ्या मुखार पातक केलां आनी तुवें आमकां आमच्या दुस्मानांच्या हातांत घालाय, कारण आमी तांच्या देवांची पुजा केली. सर्वेस्परा तूं नितीवंत. सर्वेस्परा आमचो उगडास दवर. देवांच्या राया आनी सर्व पदव्यांच्या धन्या, आमच्या संकश्टांच्या काळार तूं कास उगडापो कर आनी म्हाका धैर्य दी. आमच्या दुस्मानाचो आनी ताचे सवें एका मनाचे जावन आसलेल्या सक्टांचो नाश जावच्याक शिवा मुखार उलोवंक म्हज्या तोंडाक सारकी उतरां घाल आनी ताच्या काळजांत आमच्या दुस्मानाचो द्वेश भर. तुज्या पदवेन आमकां निवार आनी म्हाका कुमक कर, कित्याक हांव एकसुरी. सर्वेस्परा तुजे शिवाय म्हाका दुसरो कोणूच ना. तूं सगळें जाणाय. देवाचें उतर हें. देवाचें व्हड उपकार. कीर्तन 137 1 तावन 2 2 तावन 3 आनी 7 तावन 8. श्लोक. हांवें तुका उलो मारलेल्या वेळार सर्वेस्परा तुवें म्हाका कान दिले. म्हज्या तोंडांतलें प्रार्थन आयकून घेतलें म्हणून सर्वेस्परा सगळ्या म्हज्या काळजान हांव तुका दिनवासतां. तुज्या दुतां मुखार तुजें कीर्तन गायतां. तुज्या पवित्र मंदिरा समोर तुका साश्टांग नमस्कार करतां. श्लोक. हांवें तुका उलो मारलेल्या वेळार सर्वेस्परा तुवें म्हाका कान दिले. तूं बरो आनी विश्वासी. सक्टा प्रास व्हरतें तुजें नांव आनी तुवें दिल्लें उतर देखून तुज्या नांवाची होगळीक जाता. तुका उलो मारलेल्या वेळार तुवें म्हाका कान दिले. म्हजें काळीज घट्ट करून म्हाका धैर्यान भरले. श्लोक. हांवें तुका उलो मारलेल्या वेळार सर्वेस्परा तुवें म्हाका कान दिले. तुजो हात विस्तारून म्हाका तूं राखताय. म्हजे खातीर तुजो उजवो हात कितेंय करूंक तयार. तुजो मोग सर्वेस्परा सासणाक बाळटा. तुज्या हातांची कृत्यां तूं विसर नाका. श्लोक. हांवें तुका उलो मारलेल्या वेळार सर्वेस्परा तुवें म्हाका कान दिले. उद्गार. वंदन तुका क्रिस्ता, महिमे भरीत राया. एक नितळ काळीज म्हाका रसून दी देवा. तुजे सडवणेचो संतोष परत्यान हांवें भोगिसो कर. वंदन तुका क्रिस्ता, महिमे भरीत राया. शुभ वार्ता. सामात्या प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. अध्याय 7 ओळ 7 तावन 12 पर्यंत. तवळ जेजू आपल्या शिसा लागीं म्हणालो, मागा आनी तुमी घेतल्यात. सोधा आनी तुमकां मेळटलें. बडया आनी तुमकां उक्तें जातलें. निजाकी जो कोण मागता तो घेता. सोदतल्याक मेळटा आनी बडयतल्याक उक्तें जाता. तुमचे भितरलो कोण तो बापय उंडो मागतल्या आपल्या पुताक फातर दीत वा मासली मागतल्याक जीवदाळ दीत.
तुम्ही खोटे जर तुमच्या भुरग्यांक बऱ्यो वस्तू दिवंक जाणात तर तुमचे सर्गीचो बाप आपणा लागीं मागतल्यांक कितल्यो चड बऱ्यो वस्तू दिना जायत. देखून जे कितें हेरांनी तुमकां करी जाय म्हणून तुमी अपेक्षितात तेंच तुमी तांकां करा. होच सार नियमशास्त्राचो आनी प्रवाद्यांच्या उतरांचो. देवाचें उतर हें. वाखणी तुका क्रिस्ता. नियाळ. आपणा फाटल्यान येवसो लोकां जमो चड जावन येवसो जेजू देखता. मातेवाच्या सुवार्थेन जेजूचो भोव म्हत्वाचो दोंगरावयलो प्रसंग अखेर जावन आयलो. दोंगरावयल्या प्रसंगांतली जेजूची शिकवणूक पळयल्यार वा जराल रितीन मातेवाचे सुवार्थेंत जेजूची शिकवण पळयल्यार ती पवित्र आनी मोलादीक मोतयां बरी आसा. कित्याक मातेवान जेजूचे शिकवण्यांतली मोलादीक उतरां मोतयां थंयसर घाल्यान. ह्या उतरांचें पवित्रपण आनी मोतया सारक्या मोलादीकपणाचो जिनोस सर्वांक कळीत जाता म्हूण सांगूंक येना. पूण आमी मात्र ती जोगासण्यान सांबाळची आनी पाळची मनशां जायचे. असलें एक मोतया सारकें उतर आयचे सुवार्थेन दिसचें हें. जें कितें हेरांनी तुमकां करी जाय म्हूण तुमी अपेक्षितात तेंच तुमी तांकां करा. हें मोतया सारकें वाक्य सान फ्रांसीस असिसींत आसलेल्या सांतान For it is in giving that we receive, for it is in pardoning that we are pardoned, and it is in dying that we are born to eternal life म्हणून आपल्या मागण्याचो वांटो केलो. असली आनी हेर जेजूच्या शिकवण्यांतलीं उतरांच अशी दरवटांतल्यान भितर रिगोंक वाट. तीं उतरां क्रांतिकारी आनी ताच्या फाटलावदारांक मात्र